नरेंद्र मोदीच्या गोंयांत जावपी सभे वेळार कदंब आनी खाजगी बसी वापरल्यो जाल्यार प्रवाशांचे हाल जातले। ताका लागून रुटांचेर आशिल्ल्यो बसी ह्या सभे खातीर वापरच्यो न्ही अशी मागणी सुदीप तामणकारान केल्या। हे संबंदी ताणें येरादारी संचालकाक, कदंब महामंडळाच्या अध्यक्षाक आनी हेरांक निवेदन दिलां। 5 दिसां भितर ताचेर निर्णय घेतलो ना जाल्यार फुडली कारवाय करतले अशी शिटकावणी तामणकारान दिल्या। मोदीची सभा आयतारा 12 जानेवारी मेरशे जातली। गोंयभरच्यान लाखभर लोकांच्या हजेरेन ही सभा इतिहासीक करपाचो भाजपाचो विचार आसा। पूण सभे खातीर रुटावयल्यो कदंबाच्यो आनी खासगी बसी वापरच्यो न्हय अशें बसवाल्यांची संघटना मागता। आमी चीफ सेक्रेटरीक एक पत्र बरयल्लें आसा, रिप्रेझेंटेशन केल्लें आसा, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक कॉपी दिल्या आनी मॅनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कदंबा हांकां कॉपी दिल्ले आसा काल। आनी तितून आमी मागणी केल्या की ज्यो बसी स्टेज कॅरेज म्हणून गोंयान पळय ज्यो ऑपरेट जाता त्यो जर त्या दिसा मिटिंगेक येयल्यो तर जाल्यार मिटिंगेक दिल्यो गेल्यो 1000 खाजगी बसी आनी कदंबाच्यो 350 बसी जाल्यार मोठ्या प्रमाणान पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो पॅरलायज जावपाची शक्यता आसा त्या दिसा। आनी लोकांक जे प्रवासी प्रवास करता तांकां खंय तरी हेची खूब त्रासदायक अशें त्या दिसा ठरपाक शकता। जर 5 दिसां भितर तर डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टान जर स्टेटमेंट काडलो ना जाल्यार आमी योग्य तरेन एप्रोप्रिएट ऑथॉरिटी कडेन न्याय मागपाचो प्रयत्न करतले। खाजगी बसी सभेक गेल्यार तांचेर RTA कारवाय करतले। कदंबाच्यो रुटावयल्यो बसी भाड्याक दिवंक मेळनात अशें येरादारी संचालकान स्पश्ट केलां। जेन्ना पळय वायलेशन आमकां आमच्या नजरेक हाडून दिल्या तेन्ना ताका नोटीस इश्यू केल्या RTAच्या मार्फत तेंचें डिसिजन जालां, बिकॉज दॅट इज नॉट टू बी टॅकल्ड बाय मी, इट इज टू बी टॅकल्ड बाय RTA। अलाव करपाक देर इज नो प्रोविजन फॉर देम टू अप्लाय फॉर इट। ते अप्लाय केले जाल्यार हांव रिजेक्ट करपाक शकता, बट इफ दे डोंट रिप्लाय एंड गिव इट टू देम, या बायलेबल जाल्यार वॉट यू कॅन कदंबा कॅन हायर इट, हायर आउट दोज बसीस न्ही, तेंचे कडेन तर एक्सेस बसी आसल्या रुटावयले करपाक मेळपाना, रुटावयले करपाक या विदाउट अफेंडिंग देयर ऑपरेशन। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। मराठी राजभाषा आंदोलकांनी आयतारा सावन परत आंदोलन चालू करपाचें थारायलां। आंदोलनाची आयतारा 5 जानेराक वास्को सड्यार जाहीर सभा जातली। दिवचले सभा जावपाची आसा। बीजेपी सरकारान मराठी राजभाषा केली ना जाल्यार मराठी आंदोलन वेंचणूक लढयतले अशें आंदोलनाचो फुडारी प्रदीप घाडी आमोणकार म्हणटा। मराठी राजभाषा आंदोलन नव्या वर्सा परत चालू करपाचें मराठी राजभाषा आंदोलनान थारायलां। आयतारा 5 जानेराक वास्को सड्यार जाहीर सभा जातली। मराठी राजभाषा केली ना जाल्यार वेंचणूक लढयतले अशें निमंत्रक प्रदीप घाडी आमोणकार म्हणटा। पहिली आमची जाहीर सभा होणार आहे आणि सभेनंतर आम्ही रॅली काढणार आहोत। परवा रविवारी या वर्षाची सुरुवात मुरगावमधून करणार आहोत। या तिन्ही राजकीय पक्षावरती आमचा आता आम आदमी असू दे, भाजप असू दे, काँग्रेस असू दे, कुठल्याही राजकीय पक्षावरती आमचा विश्वास नाही आहे। गरज पडली तर आम्ही स्वतः निवडणुकीत उतरू, म्हणजे मराठी राजभाषा आंदोलन निवडणुकीत उतरणार, सरकारने राजभाषा केली नाही तर। साखळे जाल्ल्या मराठी साहित्य संमेलनात उलयतना भाजपा सरकार मराठी राजभाषा करतलेच अशी घोषणा आमदार प्रमोद सावंतान केल्ली। आता मेरशे जावपी नरेंद्र मोदीच्या सभेन आमदार प्रमोद सावंतान ही घोषणा करची अशी सुचोवणी मधुसूदन देसाईन केली। तर मी प्रमोद सावंतांना आवाहन करतो की त्यांनी पर्रीकरांना आणि सगळ्या 21 आमदारांना पुढे काढून त्या मोदींच्या स्टेजवरनं लोकांना म्हणजे गोमंतकांना सांगावं की मराठी राजभाषा तेच सरकार करणार म्हणून, आणि ते कधी करणार ती वेळ काळ सांगावा। प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे। राज्यात पयलेच फावट उजो पालोवपी दळांत बायलांची भरती जातली। लेडी फायर फायटर आनी लेडी सब ऑफिसर पदांचेर तांची भरती जातली। गोंयांत आनीक 12 फायर स्टेशन उभारतले। भारत सरकारान केल्ल्या अभ्यासा प्रमाण गोंयाक 27 फायर स्टेशनांची गरज आसा। त्याच प्रमाण दर्यादेग वाठारांनी सब फायर स्टेशनां तयार करतली। त्या खातीर सध्या जमीन सोदतात। उजो पालोवपी दळांत आनीक मनीसबळाची गरज आसा। रोखडीच ते खातीर भरती जातली। हे खेपे राज्यात पयलेच फावट बायलांची फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसेत भरती करतले। This time we will be inducting lady firefighters and lady sub officers. The recruitment rule, yes, it is almost approved by the Honorable Chief Minister, and we are awaiting for the recruitment rule, and then we will be going to advertise the post for inducting lady firefighters
into the fire and emergency services. What's up with the numbers for the firefighters? Number of those who are competent enough within the recruitment rule, we will be taking them for the post. It will be also for the male as well as for the female. राज्यात आनीक 12 फायर स्टेशनां उबारतले अशें मेननान सांगले. We have 15 fire stations now in the state of Goa, and the total fire stations to come up will be around 27 total. We, as per the fire hazard risk analysis conducted by Government of India. So 12 more fire stations will be coming up, and we also proposed satellite fire stations, that is for sub fire stations at the coastal belt. These are the places where we want to get land, but we are trying, but that will be in phase wise. So that proposal is going on. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.